पडे कोलवा हो आमगे सगळ्या कोस्टल लायनी आमगे बोटी नाव दिको सेंट फ्रांसीस मो आसता आनी कोण पिकापाचे गाता आनी हितूलो आमगे भावाट वाडलो आहा आनी हे कोण पयली प्रमोद मुल्टा लिगमो येयल्लो तेक बॅन केल्लो आतां आनी कोलवा आनी एकलो आमगे सॉरी वेल्लेकर आहा तो उठ सूट आमगे सेंट फ्रांसिसाचे उलयता आतां हो येयला तो म्हूट कितें कोण कीड पळय अरे सेंट फ्रांसीस झेवियर जेन्ना मेलो ते कीड पडपा जाय मो ताका चून बुन घायल्लो म्हणजे ते डिकम्पोज जावपा जाय मो बॉडी तेजी बॉडी डिकम्पोज जालना दीस इट सेल्फ इज अ मिरिकल आनी तेका लागून ते देवा मानताय देव मानताय हीच एक व्हड मिरिकल मुसो त्या दुकरा कोणो जाल्लोलें पयलीं सद्या हे उठ सूट हे आमगे रिलीजनाचे उलोवप म्हळ्यार कितें आतां आमी ताका रिक्वेस्ट केला पीआयआक की ही हॅज टू बी बॅन इन गोवा आम केसोले कम्युनल हार्मनी पेडा कोताय तेसो मनीस नाकाय and these things are happening especially during the time of elections and we as a fishing community we condemn this thing सी मुगे दोन आहे सँड्रान उलयता तेजेर हांव सांगता आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल हे पड सनातन कोणागे तेम पयलीं ऑर्गनायज केला न्हू तेंक पयलीं बूक करपा जाय बिकॉज तेमक लागून हें जालां आनी तेमकां आयज हे हुंय तेंगेडे पड चलता न्हू तेंकां परमिशन दिवपा श्रीपणाय दीस आर वेरी सुप्रीम कोर्ट गायडलायन आय हेट स्पीच इज नॉट अलाउड इट कॅन इन्साइट वायलन्स एंड कॉमनल हार्मनी डिसहार्मनी अमंग द पीपल सो दीस इज वेरी सिरियस आनी दुसरें हांव सांगता जेन्ना आज आमगेले कोण ते तुगेले चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत कॅनॉट टेक दीस लायटली लास्ट टायम आमी सुभाष वेलिंगराय केल्ले आमगेलो दोन म्हाका सांगता शांतिकायेन कोराय आमी शांतिकायेन कोताय पूण जेन्ना हे आउट ऑफ हँड जातले इट इज डिस्टर्बिंग एवरीबडी आख्खो गोंयचो लोक डिस्टर्ब जालो हा हांव मागता SP और IGP एवरी डे शुड गिव अपडेट केसी कित जाला तेक धरून गेल्याय काय ना सो आमगेलो डिमांड आहा आमगेले सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीले सरपंच येयलाय ZP येयलाय सगळो लोक येयला पाद्री येयलाय प्लीज डोंट टेक अस लायटली जस्ट बिकॉज वी आर पीस लविंग पीपल आमगे दोन सांगता मारामारी कोन्नाकाय आमी मागताय जस्टीस आनी आमकडे पोत्तून करपा नाका तेका लागून आमी SP सांगताय आनी IGP आमकां अपडेट दी 24 hours 48 hours जाले तुम तेका ट्रेस केला वो तेका तुम पुलीस धाडाय सो हे आमकां इन्वेस्टिगेशन एवरी डे जाय म्हाका दिसता आमकां जस्टीस जाय बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळ्या लोकां नांवान आमी एक हें दिला कंप्लेन दिल्या हिंगा कोलवा पुलीस स्टेशनाची आनी कंप्लेनीन आमी हे मनशा नेम केला गौतम कट्टर आनी सगळे ऑर्गनायझर आसलोले आनी स्टेजीर जे कोण बसून आसलोले तेंकांय आमी तेंची एक्शन घेवपा लायला वी हॅव नेम्ड put the sections which sections are there under that we have asked the PI to take action on that एकूच आहा you have to take action against this person he has to be arrested and ताका आनी एंटिसिपेट बेल दिवपाक सरकारान कांयच चान्स दिवपा शिरीपणा ही आमची मागणी थँक्यू आणि एक रिक्वेस्ट इतलें म्हणणें की ही जे सनातन संस्था पळय हा हो मनीस आहा तो गौतम कटकार म्हणटा तो कर्नाटकाचो वेन ही इज फ्रॉम कर्नाटका तेकाय जाल्यार गोंया कोणें हाडला आनी दॅट इज फ्रॉम बाय दॅट संस्था सो गोवोरमेंटाक इजी पुलिसांक इजी यू कॅच होल्ड ऑफ तेम जे भशेन थिंगसून हाडला ते भशेन आतां हाडून दिया न्हू आमकां इतलें उलयत म्हणटरी तो दीस इज माय पॉयंट दॅट ही शूड बी ब्रॉट बाय दॅट संस्था सोदूं वचपा तुमकां इतलें आमकां नाटक करपा गरज सांगपा गरज ना की पुलिसांक सोदताय तें गरज ना जेन्ना तेम तरी त्या हिंग हाडला आनी तेन मुळडेकून आपल्या कोण सांगील म्हूण सो तुमी आपयता जाल्यार तुमी सांगील जालें ना सो पुलिसान तेंक धरपा आनी तेंक सांगपाचें तेका हाडाय म्हूण हिंगा काबार थिंगसन स्टोरी ओवर दिस गव्हर्मेंट एम आय रायट आज तरी गव्हर्मेंट सारको आसलोलो म्हाका दिसता हें पोत्तून जावपा न्हू गव्हर्मेंट इज वीक दे हॅव टू एडमीट दॅट तेंगे सॉफ्ट कॉर्नर आहा म्हूण हें पोत्तून जाता आज तरी तेका भितर उडूय नाय जाल्यार फाल पोत्तून आमकां जातलें जावपा ना सो देखो आख्या गोंया वयर चलो आहा आनी वी हॅव टू कीप दीस मोमेंटम गोईंग अनलेस एंड अंटील ही इज अरेस्टेड टुडे इटसेल्फ हे आमी सांगिला पुलिसाक हे आमी सांगिला सगळे सरपंच इलो आहाय सगळे पंचायतान तूं मेंबर इलो आहाय आमगे सोशल एक्टिविस्ट इलो आहाय तुमकां हें नांव सांगना एवरीबडी इज देर एंड एवरीवेर इट इज हॅपनिंग ऑल ओवर गोवा आमची कम्युनिटी भरपूर दुखलो आहा माद्री देखून इलो आहाय सो आमी जायत कम्युनिटीजान आज मेमोरंडम दिले
फिशींग कम्युनिटीन दिलो आहा, सरपंचान दिलो आहा, बनाले काँग्रेसान दिलो आहा, जायत जाणांनी दिलो आहा, 3-4 म्हाका दिसता 5 डिफरंट कम्युनिटीजांनी मेमोरंडम दिला PIA कडेन. सो तेणें सांगिलां की वी वील टेक एक्शन, फास्ट एक्शन घेत म्हूण तेणें, बिकॉज द प्रेशर हॅज क्रिएटेड ऑल ओवर. तेकडे हिंग जापकन डिसिजन घेवपा जायना, बिकॉज फॉर हिम देर आर हायर अप्स. सो तो इमिजिएट तेगे एसपीक व तेगे हायर अप्सां कडेन कोऑर्डिनेट करतलो, पूण समथींग वील हॅपन एच म्हूण ताणें सांगिलां. हे आज भितर मिटींग जालें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.